पंचायतीच्या जस्ट 20 मिटराच्या आसपास आसा आनी आमच्या फाटल्यान तुमी पळयता हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा पळय तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्साचो आसा आनी हे सगळे तुमी गाडयो तुमकां पळोवपाक दिसता, हे सगळे जे चलना ते तुमकां पळोवपाक दिसता. सो ते सगळे आसा शूटिंग चालू आसा हांगासर. शूटिंगाचे म्हणजे कॅटरिंग फॅसिलिटीज आनी तांकां म्हणजे प्रॉप्स बी ते सगळे हे करपाक लागून स्पोर्ट्साची आमचो कॉम्प्लेक्स तांकां दिल्लो आसा. आमच्या पंचायतीन दिल्लो आसा. आमी इलेक्टेड मेंबर आसा पूण दिवच्या पयलीं परमिशन तांकां कांयच हे मिटिंगेक दवरलेलें ना. हेजेर कितें डिस्कशन जाल्लें ना. हेजेर रेवेन्यू कसो जनरेट जातलो पंचायतीक हेजेर कांयच डिसायड जाल्लें ना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जेन्ना असले शुटिंगाचे बी हे आसता तेन्ना तेंचे बजट कितले आसता. एक 50,000 70,000 पर्यंत तेची पर डे तेंचो रिक्वायरमेंट जो आसा तो कम्प्लाय जावपाक लागून ते मोडपाक सहज तयार आसता. हेज्या पयलीं कित्याक ही फर्स्ट टायम शूटिंग न्हू, अशें शूटिंग्स हांगासर खुबशे जाल्या. सो आयज पंचायतीक आमकां कळ्ळां ते सेक्रेटरीच्या कडल्यान आमकां कळ्ळां ते पंचायतीक फक्त 500 रुपया वयता. 500 रुपयाचो PC फंड कंट्रिब्युशन ते पंचायतीक रिसिप्ट मारता. 500 रुपया पर डे. सो आतां दुबाव असो आसा. आमी आतां परिस्थिती अशी आसा की आमी खंयच्या हॉटेलान सुद्दां भितर सरलेले पंचायतीक भरपूर पडला मरे, पंचायतीन भरपूर घेवन खाला मरे ह्या शुटिंगाचेर अशें म्हणटा. तेन्ना आयज दुर्दैवाची गजाल आसा की आमकां ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगचें पडटा की आयज आमी कितूनच ना म्हणून. कारण खबर आहा एक आमी ऑपोजिशन पॅनल आनी ते पॅनल आसा ते एक काही मोजक्यात पंच मेंबर सरपंच हेंच्यांनी मेळोन हे ओवरऑल परमिशन दिल्लें आसा. ते हांगासर बरयल्लें आसा हे पळय तुमी पळोवपाक शकता. आतां हे ओवरऑल परमिशन म्हणून आमी फर्स्ट टायम पळयता. ओवरऑल म्हणून कोणाक परमिशन दिवंक जाता. फर्स्ट थिंग म्हणजे हो कॉम्प्लेक्स आसा तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो. पंचायत डू नॉट होल्ड एनी लिगल कस्टडी ऑफ दीस प्रिमायस. पंचायती कडेन लिगल कांयच ना. हेजें लिगल प्रोसेस चालू आसा, हँडओवर प्रोसेस आसा तो इन प्रोग्रेस आसा. सो अशें आसतना पंचायती कडेन कसली रायट आसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो तिसऱ्याची प्रॉपर्टी रेंट करपाक ह्या प्रायवेट इव्हेंटाक? कांयच रायट ना न्हू. सो हे सगळें जाता कित्याक लागून जाता हे सगळ्यांक खबर आसा आनी कसो पयशांचो हे आसा तेवूय बी खबर आसा. सो सांगपाचें इतलेंच हें की हे सगळें जाता आसतना आमकां खंय तरी आमकां सांगचें पडटा प्रेस घेवन की आमी हितून ह्या शुटिंगाक परमिशन दिवपाक आमी भागीदार ना म्हणून. कारण कितें खबर आहा, आमकां पळय एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचें लेटर येयल्लेलें आसा आनी त्या लेटराचेर क्लियर बरयल्लें आसा रोड जे आसा पळय ते तुमच्या ज्युरिडिक्शनान जे रोड येतले पळय ते आमी यूज करतले म्हणून. सो तेणी एंटरटेनमेंट ESG आमकां पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्या यू आर रिक्वेस्टेड कायंडली टू प्रोवायड द नेसेसरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर शूटिंग एट अबाव लोकेशन. आनी लोकेशन मेन्शन केल्लें आहा हे पळय आमचें सहमती आसा आनी कितें सगळें आसा. सो आयज अशी परिस्थिती आमच्या रोडांची आसा. जे रोड आसा आमच्या अंडरग्रावंड केबलिंगाक लागून सगळे तोडून फोडून उरलेले आहा. एवरी डे कोण नाल्यार कोण पडटा, कोण नाल्यार कोण हे जाता. पंचायतीन लोक बोवाळ मारीत येत आसता, धुल्लो येता सगळो हे जाता म्हणून. हे रोडांची परिस्थिती शूटिंग करी सारकी आनी हे हांगासर आमकां शूटिंग करपाक तांकां परमिशन दी म्हणून सांगलां. हे रॉंग न्हू. सो आमी तांकां कसलेच ESGक परमिशन दिल्लें ना आनी त्या इव्हेंटवाल्याकूय परमिशन दिल्लें ना शूटिंग करपाक अजून पर्यंत तरी. आनी 4 तारखेच्यान ते ही प्रिमायस यूज करता 4 तारखेच्यान. सो तुमी चिंतूंक शकता हेजें कशें कितें आसा पळय ते फाटल्यान. सो सेकंड थिंग कितें आसा, जेन्ना पळय आमचो गोविंद गावडे सर हेच्या कानार एक खंयच्यान तरी पडलें तेजो कितें आसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचेर एक वेगळो कंट्रोल आहा, तेजें एक प्रभुत्व आहा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचेर. आनी तेका ते खंयच्यान तरी सोर्सिसा कडल्यान कळ्ळें की आपले डिपार्टमेंटाचें अशें नांव घाण जाता न्हू डिपार्टमेंटाचें. इलिगल अनऑथोरायजपणे जेन्ना प्रिमायस यूज करता तेन्ना नांव हे खंयच्यान घाण जातात म्हणून तेणी तातडीन आपले हांगासर डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर पवार साहेब विथ आपलो टीम येयलो पयर जेन्ना आमची फोर्टनायटली मिटींग आमची चालू आसली पंचायतीन तेन्ना पवार साहेब येयलो. पवार साहेबान आपली टीम घेवन येयलो आनी तेणी आमकां सांगलें की हें अशें तुमी दिलां पळय न्हू विदावट ओवरऑल परमिशन म्हणून जें पळय तुमी दिलां न्हू ते दितकूनय हेजो कॉन्सिक्वेन्सीस कितें जातल्यो, पोस्ट कॉन्सिक्वेन्सीस कितें आसतले हेजे ते तेणी आमकां बरे भशेन एक्सप्लेन केलें. आनी तुमी तांकां सांगलें बेगिनात बेगीन हें सगळें काडून घेया म्हणून भितर. हें हांगासर दवरचें न्हू, शूटिंग बिटींग तुमकां करपाक अशें अलावड ना. हांगा स्पोर्ट्स एक्टिविटी जावपाचो कॉम्प्लेक्स हो, हांगासर असली एक्टिविटी चलचे ना म्हणून सांगलें तेणी. आनी तेज्या उपरांत आमी रोखडीच फोर्टनायटली मिटींग चालू आसली थंयसर आमी रोखडेच रेजोल्युशन घेतलें आनी तांकां लेटर केलें की 24 वरां भितर हें सगळें खाली करचें म्हणून. आनी हेजेर क्लियरली बरयल्लें आहा पळय सरपंचाची सायन आसा. I have given you oral permission to use above said complex hall, but now after placing your application date घातलेली regarding the cited subject panchayat meeting anonymously decide to stop the giving such permissions without obtaining prior permission. आणि तेजेर घातलेले आनी तांकां विदीन 24 hours हांगासर तांकां हांगा काडचें म्हणून. आयज काल कितें आसा, आयज काल शूटिंग चलता, एक खंयसरूय चलता, कशेंय चलता आनी हांगासर बाउन्सर कल्चर पळय आसा तो
आमी बागा कलंगूट हे तेरींनी पळयतालो. आयज आमच्या गांवांत पावलो. आमचो गांव शांत थंड गांव आमचो. आमी केन्नाच एग्रेसीव नालो. पूण हेजी एडवांटेज कोण तरी बसलेलेच कडेन घेता अशें जाता. पूण जेन्ना आमकां कळ्ळें आनी लोक आमकांय क्वेश्चन करपाक लागले, तुमी पयशे घेवन खाता मरे, शुटिंगाचेर तुमकां भरपूर पडला. त्या खातीर ही आमकां प्रेस घेवन आयज सांगची पडली की आमी हितून ना म्हणून. आनी गोविंद गावडे सरान एक आमकां भरपूर सपोर्ट करता एवरी टायमान. तेणी जेन्ना ताका कळ्ळें तेन्ना डायरेक्टराक बी धाडून सगळें हें बंद करचें म्हणून आमकां हें केलें. आनी त्या प्रमाणे आमी रेजोल्युशन घेवन हे हांगासर काडचें म्हणून 24 वरांचो टायम दिल्लो 13 तारखेक. आयज तारीख पळय कितली ती आनी आयज टायम कितलो आसा तो पळया. सो ते 24 वरां भितर आनी ती दादागिरीची हें चलतलें आतां फुडें फुडें जातलें. आनी रोड बीड यूज करतले आनी आमच्या लोकांक कामाक बी वचपाक भरपूर बाउन्सर बिन्सर लायतले. हें खबर आहा, हे फुडलें दिसता. की आमचे खरेंच नेहरू रोड हांगा नेहरू रोड आसा आमकांच जे रस्ते आतां यूज करूंक जायना. आनी आतां लायटीच्या कामां जे चल्ल्या तेन्ना रस्ते फोडल्या लोकांक आनी खरेंच खूब त्रास जाता. लोकांक खूब खरेंच हाल जाता. आनी फेरी आमकां आयलंड म्हणजे आमचे गोंयान आख्खे स्टेटी एकूच आयलंड उरला ते दिवार. आमचो मेन ट्रान्सपोर्ट ट्रॅव्हलिंग करपाचो फेरीबोट. फेरीबोटी सदांच मेंटेनन्स जालो. फेरीबोट जे आयज ना ब्रेक डावन चालू आसता. आनी जेन्ना फेरी जेन्ना ब्रेक जेन्ना स्वताचे आमी वचपाक कामाक वचपाक जाय 5-10 मिनटां पयलीं भायर सरता ती फेरी क्रॉस करना. पूण जेन्ना अश्यो ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो जेन्ना येयल्यो आमकां खरेंच एक वर रावचें पडटा फेरीबोटीन. आमचो टायम वेस्ट जाता. भुरग्यांक स्कॉलाक टायमार पावना. आनी अश्यो तर दिसाक 40-50 तर गाडयो भितर सरल्यो की ऑल्टरनेटीव एकूच आमकां फेरीबोटी दिवपाच्यो. तेंच्यांनी प्रायवेट फेरीबोटी हायर करूं ना की तिंका स्पेशल परमिशन घेवं ना. तेंच्यांनी ह्यो आमच्योच ते यूज करता. मग आमकां डेफिनेटली आमकां लेट जाता. एक वर उरता. हो आमचो मेन खूब त्रास. सेकंड ते शूटिंग जेन्ना कितें काडटा तेन्ना ते रस्तो आडयता आनी बाउन्सर जाता. पुलीस अशें सायडीक आसा पूण पुलिसांक ते केअर करिना. आमच्या भुरग्यांक वचपाक आडवता. अर्दे वता उरात एक फेरी उरात चुकात जाल्यार भुरग्यांक कामाक लेट. हो सदांच आमचो ऑल्टरनेट चालूच आसा. एकाच लागून आमकां प्रोजेक्ट हांगा